1045 MTS कांदे जे आसा पळय न्ही, नाफेडाच्या कांद्याचो प्रायस वाडला म्हणून आमी नाफेडाच्या अंडर रेशन कार्डाच्या अंडर प्रत्येकाक 3-3 किलो कांदे मेळटले, विच इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट तेजो कितें तरी 32 काय 33 रुपया कितें तरी जातलो. म्हणजे जेणे पर रेशन कार्ड होल्डराक फेअर प्रायस शॉपांतल्यान एक विदीन 10 to 15 डेजांत डिसिजन घेतलो थंयच्यान हाडटले. त्यानंतर 10 दिसाच्या भितर लोकांच्या पर्यंत सगळें पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आजच्या गोंय सरकाराच्या कॅबिनेट मिटिंगेत सामान्य जनते खातीर 2 म्हत्वाचे असे निर्णय जाल्ले आसात आनी हे म्हणल्यार एक आमी सगळीं जाणात की कांदो हो कितलो म्हारग जाला. गोंय राज्यात सध्या कांदो 80 ते 100 रुपया ह्या रेटीन विकतात आनी आमी सगळीं जाणात की गोंयांत कांद्याची जाय तितली अशी पीक जायना आनी आमी कांद्या खातीर भायल्या स्टेटींचेर डिपेंड आसतात. सो अवकाळी पावसा खातीर म्हणात वा आनी कितें रिजना खातीर म्हणात देशभर कांद्याच्यो किंमती ह्यो वाडिल्ल्यो आसात. गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान आमची सामान्य जनतेची, आमच्या गृहिणींची ही जी चिंता आसा वाडत्या भावाक लागून जे बजेटाचेर तांच्या होम बजेटाचेर जे तांच्या टेन्शन येता ही चिंता दूर करून आज आमकां एक निर्णय तांणी जाहीर केल्लो आसा. तो म्हणजे प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाक 32 ते 33 रुपया पर किलो ह्या रेटीच्या प्रमाणे एक प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाक 3 किलो कांदे दर म्हयन्याक दिले गेले वतले. हो जो गोंय सरकारचो निर्णय आसा हो सामान्य गृहिणीक खूब थाकाय दिवपी निर्णय आसा आनी ह्या निर्णयाच्या खातीर तांचे जे बजेट आता कोविडा खातीर आमी सगळीं जाणात की उद्योग धंदे मातशे सारखे नात, लोकांची सर्विसीस सारखे नात. ह्या सिच्युएशनान तांचे हो जो निर्णय आसा तो सामान्य जनतेक आनी सामान्य गृहिणीक खूब थाकाय दितलो. ह्या तांच्या निर्णया खातीर हांव समस्त महिला वर्गातर्फे तांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या आज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतिल्लो आसा की BSSY जी योजनेच्या तर्फे आमच्या घरातल्या जाणट्याक वा निराधार लोकां खातीर जे पळय 2000 रुपया दर म्हयन्याक तांच्या अकाउंटाक येतात, ह्या स्किमीच्या खातीर तांकां लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची आशिल्ली. पूण आज तांणी निर्णय घेतला की हे सिच्युएशन जे जावन आसा ते कोविडाचे पॅन्डेमिकाचे सिच्युएशन, ह्या सिच्युएशनान आमी म्हणटात की सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक जाय. हे सिच्युएशनान आमी म्हणटात की गरज आसा जाल्यारच घरांतल्यान भायर सरपाक जाय आनी जाणटे मनीस जे आसात ते ह्या दुयेंसाक खूब वल्नरेबल आसात. सो ताच्या खातीर आमचे मुख्यमंत्री जे स्वता एक दोतोर आसात तांणी आज निर्णय घेतिल्लो आसा की ज्या फक्त लोकांक खात्याच्या तर्फे तुमची सर्टिफिकेट लायफ सर्टिफिकेट हाडून दी अश्यो ज्यो नोटीस गेल्या, म्हणजे जेन्ना सर्वे चल्ला तेन्ना हे लोक मेळूं ना वा हे लोक नाशिल्ले अशा लोकांक ह्यो ज्यो नोटिसो गेल्या त्याच लोकांनी ही सर्टिफिकेट हाडून सबमीट करपाक जाय. बाकीच्या लोकांनी म्हणजे हे लोक जवळ जवळ 6000 सुमार आसात आनी टोटल जे लोक येतात ते 1 लाख वयर 1 लाखच्या वयर लोक हे स्कीम घेतात. सो आमच्या मुख्यमंत्र्यान आज जाहीर केल्लें आसा की फक्त ज्या लोकांक ही नोटीस गेल्या त्याच लोकांनी ही लायफ सर्टिफिकेट हाडून सबमीट करपाची गरज आसा. हेच तांचो निर्णय म्हणजे कोविड पॅन्डेमिकान सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जावचें ना, लोकांची पंचायतीन वा म्युनिसिपालिटीन ती सर्टिफिकेट घेवपा खातीर सामकी गर्दी आनी झुंबड पडटली वा MLAच्या घरा सायन घेवपा खातीर झुंबड पडटली. हे सगळो विचार करून तांणी हो निर्णय घेतिल्लो आसा की ह्या वर्सा लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना म्हणून. ह्या निर्णयाच्या खातीरय हांव तांकां सगळ्यांच्या तर्फे तांचो देव बरें करूं म्हणटा. आनी हाजे फुडें गोंय राज्याच्या सामान्य जनतेक फुडें दवरून तुमचें प्रशासन अशेंच चालू आसतलें आनी आमकां सगळ्यांक अशेंच तुमी बरे निर्णय दिवन अशें बरे निर्णय दितले हाची म्हाका खात्री आसा.